येवकार हांव समृता कणगांवकर. सुरवेक पळोवचे हेडलायन्स. गोंयभर सरकारी पावंड्यार विविध उपक्रमां सयत राबयलो नवो आंतरराष्ट्रीय योग दीस. लोकांनी उपक्रमांत व्हड संख्येन घेतलो वांटो. काणकोणा खोतीगांवचे शाळेक एडीआयन दिली भेट. उसरा येवपी शिक्षकांची घेतली हजेरी. ह्या फुडें असली बेजबाबदारपणां खपोवन घेवचे नात, दिली शिटकावणी. आता मेरेन 70% पावसाचो उणाव. राज्यातल्या साबार धरणांतले आटला उदक. गरज जाल्यार खंड पिठावयले वापरतले उदक, सांगले WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नवो आंतरराष्ट्रीय योग दीस गोंयभर सरकारी पावंड्यार विविध उपक्रमां सयत मनयलो. लोकांनी ह्या उपक्रमांत व्हडा संख्येन वांटो घेतिल्लो. पळयात गोंयभर जाल्लो योग दिसाच्यो कार्यावळी. Bend forward and stretch your toes. Stretch your fingers towards your toes. And then we'll practice relaxation technique or shavasana. Sit cross-legged, sit straight. Panjim Mandal celebrated the World Yoga Day. It was an honor basically to have Dr. Savekar amongst us and to guide us the importance of yoga. I think yoga is very important as far for the health and mind of our body. I wish everyone a happy Yoga Day. ती वाढवपाची वापरा आमची मजबूत करपाचे नी मुवमेंट सवय सुरू करपाची परत एकदा विश्राम परत एकदा विश्राम दीर्घ श्वास बॉडी रिलॅक्स. युनायटेड नेशन्सच्या वंशाचे आज योगा करतात हजारांनी लोकांचो आणि अशा वेळाचेर आमी हांगा कोंकण रेल्वेच्या स्थानकाचेर आज हांगा इंटरनॅशनल योगा डे मनयला. तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, स्वागत करता. तुम्ही सगळे हांगा आयले. कोंकण रेल्वेन आमकां काही आसा कोंकण रेल्वे आमकां योगाचो कार्यक्रम घेता. इंटरनॅशनल योगा डे दिसा सहकार्य करता. ब्रह्मेशानंद स्वामी हांचे जे सद्गुरू फाउंडेशन तेही आमकां आदार करतात आणि शिक्षक बहुजन शिक्षक आज आमच्या बरोबर आयले तांणी आमकां मार्गदर्शन केलें. तांकांय हांव मार्गदर्शन करता आणि योगाचें म्हत्व हें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. फक्त कितें आमकां काय मेळटा तें करपाक. सकाळ फुडें एक तर जर घरा कडेन पळोवन योगा केलो जाल्यार तुमचें हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा विशय तुमचें आरोग्य अत्यंत बरें उरपाक शकता. ताका खर्च येना, पयशे इन्वेस्ट करपाचे पडना, कांय ना. तूं साद्या तुवाल्याचेर करपाक शकता, जमखानाचेर करपाक शकता. अशा पद्दतीचो योगा एक्सरसायज हो प्रत्येकाने ल्हानपणांतल्यान भुरग्यांक सुद्दां शिकोवचो. परमपूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांच्या आशिर्वादान आयज गोंयभर योग डे सेलिब्रेट जाल्लो वता आणि सद्गुरू फाउंडेशन ह्या योग डेची सेलिब्रेशन करपाची जी तयारी आसा ती ताणें केल्ली आसा. आनी सांगपाचें म्हणजे हो योग डे आहा तो म्हाका दिसता गोंयच्या कमीत कमी 150 जाग्यांचेर आयज एकाच बरोबर सेलिब्रेट जाल्लो वता. योग जो आहा हो आमकां एक आमच्या ऋषिमुनीची देणगी आनी कशें जगांत आमी हेल्थी रावूंक शकता. योग प्रॅक्टीस केल्या उपरांत कशें मनशाचे हेल्थ बेनिफिट्स बरे आसतले हेचो एक एग्जाम्पल म्हणजे आमी जर रेगुलर योग करीत जाल्यार ताजे फायदे सगळ्यांक मेळूंक शकता. 21 तारीख आज इंटरनॅशनल आज वर्ल्ड योगा डे आणि आज आमकां खूब प्राऊड फिलींग जाता की आज आमचो योगा जे आमचे एन्शंट सायन्स आसा आज जगभर पसरला. आज USA आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा आणि थंय पसून आज योगाचो एक व्हडलो कार्यक्रम आसा. योगा कितें तें हांव तातूंत डिटेल वचना पूण आज सगळ्यांक ह्या आयज जगान म्हणजे आमी खूब स्ट्रेसफूल जगान वागता
राबता आनी त्या खातीर खंय तरी हेल्थ इज वेल्थ जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना हेल्थाची काळजी घेवप आमची तितलेंच गरजेचें आसा आनी त्या खातीर नियमीतपणांनी योग आपल्या जिवनान हाडचो आनी दिसाक कमीत कमी एक अर्दवर तरी आमी सगळ्यांनी आज आमी 24 तास आमचे कडेन आसा देवान दिल्ली दिसान एका दिसान आनी तातूंतले सपोज अर्दवर ते एक वर पसून आमी आपल्या खातीर काडना जाल्यार म्हाका दिसता आमचें जिणें खंय तरी व्यर्थ आसा आनी त्या खातीर प्रत्येक योग एक सायन्स आसा आनी ताज्या फाटल्यान आमकां खुबश्यो बऱ्यो रिजल्ट्स हाजे पयलीं मेळिल्ल्यो आसा आतांय मेळटा आनी खुबश्यो गोश्टी ज्यो एलोपॅथीक डॉक्टर्स बी सारके करनात ते योग हातून सारक्यो जाता. सर्टिफाईड योग टीचर आयुष मिनिस्ट्री. सो हांव सगळ्यांक आज आवाहन करता तुम्ही सगळ्यांनी योग करचो. योग करून दीर्घायुष्य रावचे. योगाचो उल्लेख आमकां ऋग्वेदान बसून मेळटा. भगवद्गीतेत श्रीकृष्णान सांगला योग कर्मसि कौशलम. परत जे आमचे आस्तिक दर्शन हा तितून एक योग सूत्र हा महर्षी पतंजली सांगता योग चित्तवृत्ती निरोधा. थोडक्यान कितें तर योग केल्यार आमी वासने पासून साधने कडेन वयता आनी आमकां कितें जाता निरोगी जिवनाचो लाभ मेळटा. सो हांव तुमकां सगळ्यांक हांगा उपस्थित आहात तांकां सांगता तुमी तुमच्या जिवनात योग आपणायात आनी निरोगी जायत जगात. धन्यवाद. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. हालींच आमी खोतिगांव वाठारांतल्या कुस्के शाळेच्या शिक्षिकेच्या वेळाचो विशय लावन धरिल्लो जंय भुरगीं वर्गांत वेळार येतालीं पूण बाई उसरां येताली. काणकोणच्या ADEआयन शाळेत येवन पळोवणी केली. या फुडें गांवांतल्या शाळांनी बेजबाबदारपणां खपोवन घेवचे ना अशी शिटकावणी दिली. आयकात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. तालुक्यातल्या कुस्के खोतिगांव शाळेची शिक्षिका ही सदांच लेट येताली अशी जेन्ना म्हायती मेळ्ळी तेद्या उपरांत मिडियान हाजेर वच दवरून सकाळच्या जवळ जवळ 7:30 वरांचेर थंय शहानिशा करपा खातीर हजेरी लायली. तेद्या वेळाचेर ही परिस्थिती सत्य हें उघड जालें आनी जेन्ना मिडियांतल्यान न्यूज व्हायरल जालो तेद्या उपरांत काणकोण तालुक्यातले ADI ऑफिसरांनी हाजेर कडक कारवाई करपा खातीर दुसरे दिसा सुमार 8 वरांचेर ह्या शाळे कडेन भेट दिली. पूण दुसऱ्या दिसाक ही शिक्षिका सुमार 7:30 वरांचेरच थंयच पाविल्ली. ह्या प्रकरणाचेर काणकोणांतले भाग शिक्षण अधिकारी म्हणजेच ADI ऑफिसर अशोक गावस देसाय आनीक लॉरेन्स पेरेरा ह्या दोनूय ऑफिसरां कडेन मेळ्ळे तेद्या वेळाचेर तांच्यांनी सांगलें की हाजे फुडें जे गांवांतले शाळो आसा खंयच्योय शाळा आसूं त्यो त्या शाळे कडेन आमी सामकें गंभीर्यान लक्ष दवरतले. शाळेंतल्या पेरंट्सांनी त्याच बरोबर PTAतल्या खंयच्याय सदस्यान किंवा गांवान ह्या विशयाचेर खास करून एड्युकेशन विशयाचेर काम करपी कोणूय तरणाटे आसूं दी किंवा खंयचीय संस्था आसूं दी ह्या मनशांनी आमकां शाळेंतले शिक्षक सकाळीं लेट येता किंवा मदल्या सुटीक आनी खंय वयता किंवा शाळा बेगी सोडून वयता अशें जर खंयच्याय शिक्षकाचें प्रकरण जर तांकां जर खबर आसत आनी तें जर आमच्या नदरेक हाडून दिलें जाल्यार आमी ताजे कडेन हाय अलर्ट नदरेन पळयतले आनी इन फ्युचराक आमी ज्यो गांवांनी शाळो आसा त्या शाळां कडेन सकाळचे 7:45 वरांचेर किंवा 8 वरांच्या पयलीं आमी विजीट करतले. पूण आमी शाळे कडेन अशा पद्दतीचें खंयचेंच आमी कारस्थान खपोवन घेवचें ना की फक्त पेरंट्स पालक टिचर किंवा बाकीचे हेच अशेंच न्ही किंवा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान फोन करून WhatsApp किंवा इतर खंयच्याय माध्यमांतल्यान जरी तरी आमकां अशी एखाद्या टिचरा विशींची चुकीची म्हायती मेळ्ळी जाल्यार आमी ताजे कडेन गंभीर्यान वच दवरतले, ताजेर विजिलन्स करतले. आमी जरी पावले ना जाली बाकीच्या आनी खंयच्याय मनशा कडल्यान आमी इन्फॉर्मेशन काडून हाय अलर्ट पद्दतीन संपूर्ण काणकोणाक तरी आमी अलर्ट रावतले अशें तांच्यांनी आमकां सांगलें. शाळेक शिक्षक म्हणून कार्यरत जावप हे फक्त बिझनेस न्ही किंवा गव्हर्मेंटाची सर्वीस न्हू, फक्त इतल्याच एंगलांतल्यान किंवा अशाच दृश्टिकोनांतल्यान हाजे कडेन पळोवचें न्ही. कारण शिक्षक हो आसा तो विद्यार्थ्यांक घडोवपी आसा. ताणें फक्त नेमार आयले फॉर्मेलिटीज केल्यो म्हणून जायना, ताणें मनांतल्यान येवन त्या पद्दतीन शाळे कडेन समरस जावन भुरग्यां कडेन आपुलकीन वेगवेगळ्या पद्दतीन भुरगे कशे शिस्तबद्ध जातले हाजे कडेन कटाक्षान लक्ष दिवपाची गरज आसा. पूण आज बदलत्या परिस्थितीनुसार आयचे बरेचशे तरणाटे किंवा युवा युवती जे आसा शाळा म्हणजे हाफ दिसाचेच म्हणजे अर्द्या दीस शिकोवपाचेच आसा, म्हणजे हाफ दिसाची ड्युटी आसा अशें समजून शाळे कडेन एक बिझनेस किंवा सर्वीस ह्या नात्यान पळयता हें सामकें चुकीचें आनी ही सामकी खंताची गजाल आसा अशा पद्दतीन ताणें ह्या विशयाचेर निर्शेवणी उक्तायली. शिक्षिका जेन्ना पयसुल्ल्यान येता तेद्या वेळाचेर ती टायर्ड जाल्ली आसता, तेद्या वेळाचेर ती रिलॅक्स जावन शाळेच्या भुरग्यां बरोबर
समरस जावपाक जाय. त्याच बरोबर शिक्षिकेचे कांय घरा कडेचे विशय आसता किंवा नातवंडाचे किंवा ताच्या संबंधाचे वेगवेगळ्या विशयांक ती शिक्षिका घुसपटली आसत. ती जेन्ना शाळेक येता ती शाळेक आयल्या उपरांत ते विशय विसरून शाळे कडेन भुरग्यां कडेन ती समरस जावपा खातीर निदान एक 10 मिनटां तरी लागता. देखून शिक्षिकेन शाळेच्या टायमा परस 10 मिनटां तरी पयलीं पावप हें सामकें नितांत गरज आसा अशें ताचें म्हणणें आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. आता घेऊ एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आता मेरेन 70% पावसाचो उणाव आशिल्ल्यान राज्यांतली जायती धरणां रिती जाल्यात. अंजुना धरण रितें जावपाक लागला. तिळारीचे उदक ह्या वाठारांत वळयतले अशें WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले. दुसरे वटेन ओपा प्लांट भरून व्हांवता अशी माहिती मेळटा. पळयात पुराय बातमी. इतली वर्सां हांव अनुभवतां की आनी तुका सगळ्यां अनुभव आसा की पावस म्हणटा इतलो पयस केन्ना वचूं नाशिल्लो. आज आमकां जवळ जवळ 21 तारीख जाली. पावसाची व्हडली विशय चिंत ना. मध्यंतरी 2 ज्यो दडको पडले पयलीं ताजेर आमकां म्हैसाळ डॅम जो आसा पंचवाडी थंय थोडेशें उदक जालें साठलें आनी त्या उदकाचें आमी हेका दिवंक शकले आमच्या पंचवाडी गांवांत. आमच्या हांगसरल्यान उदक ओपाचें उदक जें आसा पळय तें आमी आतां सद्याक शिरोड्याक फोंड्याक आनी तिसवाडीक सप्लाय करता. हाजें उदक जें आसा पळय न्ही ओपाचें उदक आसा ताजें लेवल वाडिल्लें आसा. म्हणजे 5 पॉयंट इवन काल ओवरफ्लो जालें. ओपाचें उदक जें आसा तें काल ओवरफ्लो जालें. पावस वयर पडलो. ओके. म्हादयचें बेसीन वयर आसा पळय न्ही म्हणजे मोल्या वगैरे तेवढ्यान पावस पडलो आनी त्यामुळे तें लेवल जें आसा पळय न्ही 5चे वयर गेलें आसा. आनी आमची बॅरेज जी आसा पळय न्ही ती काल ओवरफ्लो जाल्या. हो एक भाग जालो. म्हणजे ताजो अर्थ असो की ओपाक सद्याक उदकाचे प्रॉब्लेम ना. म्हणजे फोंड्या तालुक्यांत आनी आमच्या तिसवाडी उदकाचे प्रॉब्लेम ना. नवीन प्रॉब्लेम जे सुरू जाला ते म्हटल्यार अंजुना उदकाचे लेवल सामकें कमी जाल्लें आसा. सो आमी मुखाल्ले 2-3 दीस म्हणजे शेनवार म्हटल्यार तिळारीचें उदक जें आसा पळय न्ही त्या तिळारीचें अस्नोडा जें येता उदक थंय बंदारो आसा त्या बंदारांतल्यान उदक लिफ्ट करून आमी हांगा व्हरतात खंय पडोशे व्हेले म्हणटा पडोशेचो प्लांट जो आसा पळय न्ही जो पूर्णता अंजुना उदकाचेर डिपेंड आसा तो तुगेलो उरतलो साल्वार जातलो. म्हणजे थंय आमकां उदक कंट्रोल अशे पद्दतीन दिवपाक आमकां शक्य जाता. नॉर्थ गोवा आसा ताका उदकाचो प्रॉब्लेम नॉर्थ गोवा उदकाचे प्रॉब्लेम ना. फक्त आतां प्रॉब्लेम आसा ते पडोशे प्लांटाक. पडोशेंतल्यान जी पर्ये वगैरे एरिया जी सप्लाय जाता थंय मातशी अडचण जातली पूण ती आमी शेनवाराक थंय ट्राय करून उदक व्हरपाक पळयता. PWची पयली एक जुनी पायपलायन जी पडोशे प्लांटा कडल्यान हांगा पर्यंत आसा अस्नोडा पर्यंत आसा जें उदक वाळवंटीचें उदक हांगा हाडटाली ती रिकामी आसा पायपलायन. सो तो आमी रिवर्स चालू करून तें उदक आतां म्हणजे अस्नोड्याचें उदक जें आसा पळय न्ही न्हंयचें तें उदक आमी थंय पडोशे. सर पण आनी खबर म्हणटा ती फाल्यां समज आनी थोडे दीस पावस पडो ना सो आमकां कितले देगून उदक आसा कितल्या दिसांक पळय लक्षांत घे सालावलीचें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमकां सादारणशें 50 दिसां ती वयर आसा. सालावलीचें उदक 50 days मोर. तिळारेचें उदक बी आसा पळय न्ही तें ताज्या पेक्षा मायज आसा. त्या उदका प्रॉब्लेम ना आमकां. सो 2 म्हयन्यांचो पण आमकां हय आसा आसा. आमकां आतां फक्त प्रॉब्लेम जाता ती एक प्रॉब्लेम जाता ते अंजुना आनी दुसरें आसा तें आमच्या पंचवाडी. ते प्रॉब्लेम सॉल्व केल्ले आसा. ओपाचें उदक जें आसा पळय तें शिरोड्या घेवन कळ्ळें न्ही. आतां पूर्णता म्हणजे फाटलीं 10 वर्सां नंतर शिरोडी जें आसा पळय न्ही तें परत ओपाच्या उदकाचेर चलता. म्हणजे म्हायती प्रमाणे आतां म्हणटात कोण जून एंड म्हटल्यार पावस पडटलो अशें म्हणटात. अपेक्षा दवरुया पॉझिटिव्ह. फर्स्ट टायम न्ही अशें चित्र हें फर्स्ट टायम तुमच्या म्हाका न्ही सगळे गोंयकारां फर्स्ट टायम हे. हाजे पयलें केन्ना अशें फाटले 50 वर्सां उदक आसा आसा ते पंप करपाक मेळटा. तेंय गरज पडल्यार पंप करपाक मेळटा पूण सद्याच्या परिस्थितीत गरज ना. कारण ओपाक काल ओवरफ्लो जाले बॅरेज जास्त ओवरफ्लो जाली ओपाक उदक आसत गरज पडलें जाल्यार पंपिंग. गोवा 365 खातीर शुभाशीश गोवेकार आणि शिवानी सांगेलकार. धर्म आणि जातीचेर आदारून राजकारण करपी भाजपा सारख्या पक्षाक धर्मवादी संघटनांक पयस दवरात. खासदार फ्रांसीस सार्दिनान उलो मारला. पेडण्यां जाल्ल्या अपघाताचे फाटभुंयेर जाणट्यांक चिड्डून फुज्यो काडपी ड्रायव्हराक धरपाक पुलिसांक 5 दीस कित्याक लागले. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनानय पुलिसांक धारेर धरल्यात. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन मिडिया कडेन उलयलो. ताणें विचारले वाटेवयल्यान वचपी लोकांक तालाव दिवपाक पुलीस चड धांवपळ करतात पूण कसलोच अपराध नाशिल्ल्या लोकांक चिड्डूपी ट्रक ड्रायव्हर पुलिसांक कसो सापडना. हो प्रस्न विचारतनाच रुमडामळ दवरलेचे घडणुकेचो निशेध करत कायदो हातात घेवचो न्हय असोय लोकांक उलो मारलो. फोंड्या एक मिटींग जालें
HGS हिंदू जनजागृती समिती आणि तांणी म्हणलें की फुडल्या इलेक्शनाक फकत हिंदूक वोट दियात, हिंदूक हें करात। हांव मागतां आमचे गोंय हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भावाचे भशेन आयज पर्यंत जियेलेले आसा आनी लोकांक उलो मारता ह्यो गोंयच्यो पार्टी ज्यो सांगता आमी हेंकां घालतात तेंकां आमी भायर मारतात ती सगळीं बोंडोला जावन आसा। आमी पळयल्लें आसा बीजेपीन कितें केलां आतां, इतली म्हारगाय, सगळें डिवायडेड रूल आनी काँग्रेस आशिल्लो। लोकांक थोडे काँग्रेसाक कोणशाक दवरलो पूण काँग्रेसान हें केन्ना करूंक ना। आतां हांव आहा MP, हांव निवडून हाडलो म्हाका लोकांनी, हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांनी सगळ्यांनी म्हाका वोट दिवन निवडून हाडलो आसा। आतां हांव निवडून आयले उपरांत म्हाका जात आनी धर्म लागना, म्हाका एकूय जात आनी एकूय धर्म तें जावन आसा मनीसपण। आमी मनशाक मानता तेच भाशेन हिंगा पॉलिटिक्स जे आसा आयज धर्माचे जातीचे हें चडूय करूंक दिनाका। म्हाका अजाप लागलें की 5 दिसांनी हे ड्रायव्हराक तांणी दवरलो। तेच वेळ रोखडो ड्रायव्हराक कित्याक दवरना, मनीस मोत्ता ड्रायव्हराक दवरना, मागीर लोकांक थिंगा मेशिनरी लासून उडयली। तें आमकां वायट दिसता की असली गोंयांत जावप। पूण हांव पुलिसी गुन्यांव कोत्ता हिंगा, ताका तोबाडतोब दवरपाचो आनी दवरपाचो कोणशाक। आनी मुखार हे मुखार जी हेवी मेशिनरी आहा तांकां शिटकावणी दिवपाक जाय की मार्गाचेर सोका चलुयाय। आमचे मारो गोशीर आसात आनी ते त्रास कोणाक दिनाय, कित्याक कोणाक वाडल्या तो मेलो, तांकां कांय जावपाना। हें जावपाक जायना आनी पुलिसीन वस्त्यांक दवरपाक जाय। आमचे पुलीस बिजी, कोण बेल्ट घालूना, कोण हेल्मेट घालूना, तेंकां दवरपाक। ते भायर ताणें सरकारा कडेन साबार मागण्यो केल्यो। थळाव्यांक उद्योगधंद्यांत आनी पोस्ट ऑफिसांनी नोकऱ्यो, कंत्राटी कामगारां वयलो अन्याय, डबल ट्रॅकिंग रेल्वे मार्ग, आधार कार्ड करपाक मुजतवाड, बंदरा वयली फोंडकुलां आनी रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान जावपी अपघात, ट्युरिझम प्रमोट करपी राज्यांत वाडत चलिल्ले सिग्नला वयले भिकारी, कृषी विभागा कडेन रोपां दिवप अशा गजालींची ताणें फाटपुरवण केली। कॉन्ट्रॅक्ट लेबर, ओटातूय सोयर कॉन्ट्रॅक्ट लेबर, केंद्रूय सरकार कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आनी गोंयचोय सरकार कॉन्ट्रॅक्ट लेबर। लोक जायते आपले आवय बापूय रावतात, आपले भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब्स मेळटलो काय म्हणून। BSNL कॉन्ट्रॅक्ट, पोर्टाची रॉस सगळे प्रायवेटाक गेला, त्या भायल्याक काय गोंयकारांक घेना, कित्याक गोंयकारां इल्ली सुबेज पेय दिवची पडटा, त्या अर्द पयशांनी येताय। सो सरकाराक दोड उक्ती धरून ह्यो इवन प्रायवेट एजन्सी ज्यो आसा तांकां गोंयकारांक जॉब दी म्हणून तांकां फोर्स करपाक जाय। सांगले ते भशेन इवन आमचे जे पोस्ट एंड टेलिग्राफ, आज आमचे पोस्टमॅन वो दाखले प्लेसीनी पोस्ट मास्टर आहा तो त्या भायल्यान जातात। कित्याक कितका म्हणल्यार आमचो डायरेक्टर जनरल पोस्ट मास्टर जनरल इज नॉट इन गोवा, इट इज इन बॉम्बे। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार। परतून घेवक वेवसायीक विसव। विसव उपरांत परतून एकदा येवकार, पळया उरिल्ल्यो खबरो। राज्यांत पावस थांबता थांबता पडटा, म्हणून अंदू आमकां सुमार 70% पावसाची तूट जाल्या अशें दिसता। बिरेस्तारा लेगीत सुके आसतले अशें IMD सांगता, पूण ह्या सप्तकाच्या शेवटाक कांय प्रमाणात पावस पडूं येता अशें सांगून 23, 24 आनी 25 तारखे खातीर येल्लो अलर्ट दिला। 1 जूना सावन आतां मेरेन फकत 180 मिलीमीटर पावस पडला, जो आतां मेरेन नोंदयल्ल्या 572 मिलीमिटरा परस बरोच कमी आसा। गोंयांत सध्या 70% पावसाचो उणाव दिसता। अंदू मान्सूनात दम दिसना, तेका लागून पावसाचो उणाव आनी खर जावं येता। पावस थांबत थांबत पडटा देखून 70% पावसाची तूट। 1 जूना सावन फकत 180 मिलीमीटर पावस,
आदी नोंद जाल्लो पावस सादारण 572 मिलीमीटर. म्हयन्याचे अखेरेक पावस बळकट जावपाची शक्यताय आसा अशें IMD सांगता. शुक्रार उपरांत राज्यांत व्हडा प्रमाणात पावस पडूं येता. IMDन सप्तकाचे शेवटाक येलो अलर्ट जारी केला. बिरेस्तारा मात हवामान सुकें उरतलें. दनपार मेरेन दर्यादेगेवेल्या चडशा वाठारांनी धुकें पडटलें आनी तापमान 34 अंशां मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. सांज वेळार उश्णतायेक लागून व्हडलोसो विसव मेळचो ना. उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. बोट धन्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. म्हयनो सोंपता म्हणसर पावस पडपाची शक्यताय. 23, 24, 25 तारखेक घसघसतलो पावस. कांय तेंपा खातीर येलो अलर्ट जारी. बिरेस्तारा पावस शिरशिरपाची शक्यताय. बिरेस्तारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 34 आनी 27 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.